नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नारी शक्ती वंदन विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल भाजपा महिला मोर्चा वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भाजपा मुख्यालयांत जालो मोठो येवकार. सर्वोच्च न्यायालयान फोगा संबंधान घेतलो एक म्हत्वाचो निर्णय. बेरियम हे रसायन तशेंच जॉयंट क्रॅकर्साची निर्मितीचेर घाली बंदी. सनातन धर्माचेर वादग्रस्त विधान केल्ले खातीर तमिळनाडू सरकारांतले मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन संकटांत. सर्वोच्च न्यायालयान धाडली नोटीस. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज राजस्थानातल्या भिवाडी हांगा भाजपाच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेच्या पत्रकार परिशदेंत घेतलो वांटो. नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेन पारीत केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यांक भेटयली परबी. आनी भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतच्या पयल्या क्रिकेट खेळांत ऑस्ट्रेलिया पंगडान भारता मुखार दवरल्या 277 धांवड्यांची मोख. आनी आतां खबरो विस्तारान. नारी शक्ती वंदन विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल भाजपा महिला मोर्चा वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भाजपा मुख्यालयांत मोठो येवकार जालो. लोकसभा आनी राज्यसभेच्यो साबार बायलां सांसद तशेंच पदाधिकारी मुख्यालयांत हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ले. ह्या विधेयकाची फाटल्या कितल्याशाच दशकां पासून महिला वाट पळयताल्यो. तें विधेयक दोनूय सदनांनी भव्य मतांनी पारीत जालां अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है. जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है. ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है. ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है. महिला आरक्षण विधेयक हो सामान्य कायदो नसून देशाचे भवितव्य येता त्या काळांत बदलतलो. भारताच्या अमृत काळात हे विधेयक देशात विकसित भारताच्या दिकेन व्हरतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है. ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है. ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है. आमच्या सरकारान भारतातल्या सगळ्या महिलांची चिंता पयस केल्यात. महिलांचे सबलीकरण करपाक सरकार हर तरेन यत्न करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े. एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है. मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की.
वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा G20 शिखर संमेलनात काम केल्ल्या पंगडा कडेन भासाभास करतले। शिखर संमेलन जैतिवंत करपाक वांटेकार जाल्ले सुमार 3000 लोक प्रधानमंत्र्यांकडेन भासाभास करतले। ह्या लोकांनी शिखर संमेलनाची आंखणी करून मुळाव्या स्तरावयल्यान काम करून शिखर संमेलन जैतिवंत केल्ले। प्रधानमंत्री आज ह्या लोकांक संबोधित करतले। रातच्या जेवणाची व्यवस्था तांचे खातीर ह्या मंडपात केल्या। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी महिला आरक्षण विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल खोशी उक्तायल्या। तांणी म्हळां, भारतीय जनता पक्ष हो असो एकूच पक्ष आसा ज्या पक्षान देशांतल्या बायलांक 31% आरक्षण दिलां। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को और दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेन मान्य जाले उपरांत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दूरदर्शना सयत उलयतना खोस उक्तायली। ह्या वेळार विरोधी पक्ष काँग्रेसीन ओबीसी मुद्दो उबारून धरिल्ल्या विशीं प्रश्नाची जाप दितना काँग्रेस पक्षान मंडल विधेयकाक विरोध केल्लो। जातीच्या आदाराचेर जावपी जनगणनेचोय विरोध केल्लो। पूण आतां विरोधी पक्षांनी येना फुडें तांकां मागासलेल्या वर्गा विशीं हिस्पा भायर आपुलकी दिसपाक लागल्या अशी प्रतिक्रिया मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी उक्तायली। देश की मूड बन चुका है, ये देश की मिजाज बन चुका है। देश अभी पीछे जाने के मूड में नहीं है। ये देश की अपेक्षा जब बन जाती है, मूड जब बन जाती है, वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, उस हिसाब से चलना पड़ता है। नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित इसकी एक शुभ लक्षण है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरे सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए ही समर्पित रहेगा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहेगा। आज ये जो सारे कार्यक्रम हो रहा है, मैं मानता हूं आजादी की 75-76 साल हो गया, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पहल क्रियान्वयन में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भारत की प्रजातंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए ये स्वर्णिम क्षण है। नारी शक्ती वंदन विधेयक पारीत जाल्ल्यान आज भाजपा मुख्यालयांत खोशयेचें वातावरण आसा। देशभरांतल्यान बायलां कार्यकर्त्यो भाजपा मुख्यालयांत पावल्यात। विधेयक पास जाल्ल्या कारणान तांणी खोशी उक्तावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आभार उक्तायले। इस ऐतिहासिक क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की करोड़ों महिलाओं की ओर से उनका वंदन, उनका अभिनंदन करती हूँ। और जो दशकों से महिलाओं की अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जो बिल की बात चर्चाएं खाली होती थी, लेकिन आज उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मोदी है तो मुमकिन है। हम तो खुश नसीब है, पुराने पार्लियामेंट में भी 9 साल बैठने को मिला। अनेक ऐतिहासिक बहनों के लिए निर्णय, देश के लिए निर्णय में हमारी भी सहभागिता रही। और साथ में जिस दिन गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में ये महिला बिल जो आया और ये 72 घंटे में जो ये बिल पास हुआ, ये मोदी जी है तो मुमकिन है। एक इतिहास रचना किया है मोदी जी ने। ये जो बिल पारित करके, और ये बिल को कल हमने देखा है, एक ऐतिहासिक हमारे लिए पल था। ये सबने सपोर्ट किया और पारित हुआ। और मोदी जी ने जो कहते हैं करके दिखाते हैं, ये अभी प्रूफ हो गया। सर्वोच्च न्यायालयान सनातन धर्माचेर विवादीत भाषण केल्ल्या खातीर तामिळनाडू सरकारांतले मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन हांकां नोटीस जारी केल्या। उदयनिधी स्टॅलिन आनी राजा हांच्या आड न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली।
उदयनिधी स्टॅलिन हांणी सनातन धर्माचें समीकरण डेंग्यू आनी मलेरिया कडेन करून तांचो समूळ नाश करतात तसो सनातन धर्माचोय करपाक जाय अशें विवादीत विधान केल्लें. ते खातीर तांकां सर्वोच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. ह्या खटल्याक हेट स्पीचाचेर दुसऱ्या याचिकां बरोबर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಚೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮೆದಂ ಕೆ सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोळे हिरवांग चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्कूनिन स्वप्न दिनങ്ങൾ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర కమాకి స్మృతి ఈ రాజనీతి शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान फोगा संबंदात एक म्हत्वाचो निर्णय घेतना बेरियम हे रसायन फोगांत वापरपाक सक्त मनाय केल्या. तशेंच जॉयंट क्रॅकर्साचे निर्माण आनी वापराचेरूय सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घातल्या. दिल्लींत फोगाचेर सध्या बंदी आसा ताचेर कांयच बदल करिनासतना ही बंदी तशीच न्यायालयान लागू दवरल्या. ज्या जाग्यांचेर फोग वापरपाक पुरायपणान बंदी ना थंय फक्त ग्रीन क्रॅकर्सांचो वापर जावचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान आज दिला. केंद्रीय भलायकी सचिव सुधांशु पंत हांणी सांगलां की भारतांतल्या शारांक बरी भलायकी सेवा दिवपाक केंद्रा कडेन निधीची कमी ना. नवी दिल्लींत भलायकी सेवेचेर आयोजीत एका संमेलनात ते उलयताले. तांणी सांगलें की कांय राज्यां केंद्राचो निधी आपल्या राज्यांतल्या मोहल्ला क्लिनिकांत वापरतात अशा राज्यांक हाचे फुडें केंद्राचो निधी मेळचो ना. Some of the cities have utilized these services and rebranded them. Like in Delhi, they have made them Mohalla Clinic. In Punjab, they have made them something else. Maharashtra is also trying to make it something else. But let me make it very clear, if the states start giving their own brand names to the primary and secondary healthcare facility in the urban areas, then we would be constrained and we would not be able to support them financially under the National Health Mission. नोयडात आयोजित यूपी आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचो आज दुसरो दीस. ह्या मेळाव्यांत देशभरातले सुमार 2000 उत्पादक आनी 300 ब्रँड भाग घेतात. ह्या साबार उत्पादकां खातीर वेगवेगळ्या हॉलांनी स्टॉल उबारल्यात. सरकारान देशभरातल्या वेगवेगळ्या वेपाऱ्यांक ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जावचे खातीर आमंत्रण दिल्लें. ह्या मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान देशांत तयार जाल्लीं वेगवेगळीं उत्पादनां फक्त थळाव्या बाजारांतूच न्हय जाल्यार देश विदेशांतल्या बाजारांनी पावोवपाची मोख सरकारान दवरल्या. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज राजस्थानांतल्या भिवाडी हांगा भाजपाच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेच्या पत्रकार परिशदेंत वांटो घेतलो.
ह्या वेळार उलयतना तांणी सगळ्यांत पयलीं नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेंत पारीत केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबीं भेटयली. उपरांत तांणी भाजपान राजस्थानांतल्या लोकां खातीर आंखिल्ल्या साबार येवजण्यां विशीं आनी मोहिमे विशीं म्हायती दिली. तशेंच गेहलोत सरकाराचेर नेम साधून ह्या सरकारान राज्यांत फक्त घोटाळे केल्यात असो आरोप डॉ. सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत केलो. यहाँ की सरकार जो एक भी वादा इन्होंने जो किया था वो कंप्लीट नहीं कर पाए. इस घोटालेबाज सरकार को वापस से घर भेजने के लिए हमारी परिवर्तन यात्रा जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल रही है वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पांस यहाँ पे मिल रही है. लॉ एंड ऑर्डर इज द मेजर फेलियर ऑफ द राजस्थान. मैं ठाम मत से कह सकता हूँ कि जिस तरह से केसेस दर्ज हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे पिछड़े वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है. थिंक राजस्थान में 56 महीनों में 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. 7,650 लोगों की हत्या हो चुकी है. दिस इज एन बिगेस्ट क्राइम एंड लॉ ऑर्डर फेलियर इन द कंट्री. और कौन सा ही राज्य इस तरह से परसेंटेज निकाला तो राजस्थान का नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर फेलियर में रह सकता है, खून और बाकी सभी कंप्लेंट्स में रह सकता है. इस महिलाओं पे अत्याचार 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. आज गोंय भाजपा महिला मोर्चाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद आपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला संसदेंत पारीत जाल्ल्या महिला आरक्षण विधेयका विशीं खोस उक्तायली. ह्या पत्रकार परिशदेंत गोंयच्या भाजपा महिला मोर्चाच्यो प्रभारी सुलक्षणा सावंत, शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्यो अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार ह्या विधेयका विशीं खोस उक्तायतना शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो हांणी सध्या विधानसभेंत फक्त 3 बायल आमदार आसात, पूण फुडल्या वेंचणुकेंत ह्या विधेयकाच्या अंमलबजावणेक लागून गोंय विधानसभेंत 13 बायल आमदार आसतल्यो. हें खरें प्रमाण बायलांचें सबलीकरण जावन आसा अशें सांगलें. तशेंच सुवर्णा तेंडुलकर हांणी भाजपान सदांच बायलांच्या सबलीकरणाक प्राथमिकता दिल्या अशें मत उक्तायलें. उगडास येता एवरी वुमन्स डे आमी सेलिब्रेट करताली आनी व्हडले व्हडले आमचे आमदार एवरीबडी इज टू कम एंड देन वी टू जस्ट वेट टू लिसन आमचे हे रिजर्वेशन बील केन्ना येता काय म्हणून. बाय सुलक्षणा सावंतान सांगला ते प्रमाणे टुडे यू नो वेन दिस बिल हॅज गॉट पास्ड इन बोथ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वी on behalf of the women of Goa especially, I would like to thank our Honorable Prime Minister for passing this historical bill. आमच्या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंगान पयलें बिल पास जालें which was agreed by all the parties is this. गणेशाचे पयले दिसा it is a big gift for all the women from India. A big smile and especially to the women who are aspirants to becoming legislators. आणि आता सद्याक आमच्या गोंयच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन 3 महिला आहा. सो नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन इट्स गोइंग टू बी 13 लेडीज. आम्ही म्हणटा पळयलां की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रम 43 वर्साच्या कार्यक्रम संघटना जी आसा त्या संघटनेन सदांच 33% आरक्षण हे सदांच आमकां महिलांक दिल्ले गेले वता. आनी आज सुद्दां हें बील जेन्ना पास जाल्लें आसा जो महिलांक सन्मान मेळिल्ला तातूंत आनी एक सन्मानान आमच्या मानाचो तुरो आमकां मेळिल्लो आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आमच्या हें जें बील आसा तेजें हांव सगळ्या महिलांच्या वतीन हांव सगळ्यांक स्वागत करता त्या बिलाचें. तशेंच आमचें हें बील लोकसभेन आनी राज्यसभेन पास केल्ल्या बद्दल आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें हांव अभिनंदन करता आनी तशेंच सगळ्या महिलांच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. गोंयकारांच्या चवथीचे 2 मुखेल घटक म्हळ्यार गणपती पुजन आनी माटोळी. गणपती मुखार माटोळी ना अशें एक्कूय घर मेळचें ना. आज आमी कुर्टी फोंडेच्या 2 घरांतल्यो माटोळ्यो पळोवया. वेगवेगळ्या फळावळीन भरिल्ली ही माटोळी कितल्या कल्पकतायेन बांदल्या ती आतां आमी पळोवया. सुरवेक विशांत गावडे हांच्या घरांतली माटोळी. म्हजें नांव विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुर्टी फोंड्या हांगासर रावता. हांवें ह्या वर्सा कांतारा हे माटोळेन अवतरलेलें आसा. कांतारा करपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की कांतारा जे मुवी आयल्ले तितून आमी पळयलां
की कांतारा जो आशिल्लो तो सैम आनी जंगल असो तेजो राखणदार आशिल्लो आनी ते उद्देश धरून हांवें एक लोकांक मेसेज दिवपा खातीर हे कांतारा केल्ले आसा. कारण की आयज आमी पळयतात की निसर्ग आनी जंगल जे आसा आयज नश्ट जायत आसा थोड्या प्रमाणात. सो ते आमी राखून दवरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. ह्या वर्सा हांवें माटोळीन एकूण 315 आयटम एड केल्ले आसा आनी दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय हांवें पणजे तशेंच सत्तरी, बार्देस आनी फोंड्या एरियेंतल्या खुबश्या गांवांनी अशें फिरून हे सगळे जमा केल्ले आसा. म्हाजें नांव श्रीकांत पंढरी सतरकर. हांव 2005च्यान ही सतरकर कुटुंबाची माटोळी करता. ते माटोळेक 3 फावटी फर्स्ट मेळयलें आसा, सेकंडूय मेळयलें आसा, थर्डूय मेळयलें आसा. म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्डाकूच हांव माटोळेक रावतां. तेन्ना म्हाजो हेतू म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार आमी पर्यावरणाचें हें केलां सगळें डेकोरेशन. आमची टीम आसा 17 भुरग्यांची टीम आसा. ते भुरगे आमी वावरता रातून दीस आनी हें सगळें केल्लें. डेकोरेशन हुनरार हो गणपती नटराज केल्लो आसा आनी हें सगळें माडयेची कामी काडून हें बाकीचे पर्यावरणाचें सगळें केल्लें आसा. मकरू लावना, मकरू आमी माडयेचेरूच केल्लें आसा. माडी मल्लां हेजेर आमी 300 तरांची वनस्पती फळां लायिल्लीं आसा. तितूंत वखदाचीं आसा, खावपाच्यो भाजयो आसा आनी खावपाची वखदाची मुळां बी आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी. मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते. इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे. नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय. माटी मछे पंजणिया हीरा जे में दमके. सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. मिट्टी चले लम्हे बोये हिरवांग चमकदे. हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्कोनिन स्वप्न दिनंगळ. ई देहपाल वीरार हातार सीती. इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र. ई माटीर कमाके स्मृति ई राजनीति. बहुत हार्ड वर्क करते हो. मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतच्या एक दिसाच्या 3 खेळां माळेंतलो पयलो खेळ आज पंजाब क्रिकेट असोसिएशनाच्या खेळां मैदानाचेर सुरू जालो. भारतान कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान भारता मुखार 277 धांवड्याची मोख दवरतना 50 षटकांनी सगळे गडे वगडावन 276 धांवड्यो केल्यो. निमणी खबर हातान आयिल्ली तेन्ना भारतान 12.4 ओव्हरींनी 81 धांवड्यो केल्यात. 19व्या आशियाई फुटबॉल खेळांत भारतीय फुटबॉल पंगडान बांगलादेशाक 1-0 गोलांनी हारयले. सुनील छेत्री हो जैतिवंत गोल केलो.
85व्या मिनटाक पेनल्टीचेर गोल करून ताणें भारताक जैत मेळोवन दिलें. पयलो हाफ गोल रहीत गेलो आनी दुसऱ्या हाफांत हो निर्णायक गोल जालो. आतां भारताक नॉकआउट स्टेजींत सुवात मेळ्ळ्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नारी शक्ती वंदन विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल भाजपा महिला मोर्चा वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भाजपा मुख्यालयात जालो मोठो येवकार. सर्वोच्च न्यायालयान फोगा संबंदात घेतलो एक म्हत्वाचो निर्णय. बेरियम हे रसायन तशेंच जॉयंट क्रॅकर्साचे निर्मितीचेर घाली बंदी. सनातन धर्माचेर वादग्रस्त विधान केल्ले खातीर तमिळनाडू सरकारांतले मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन संकटांत. सर्वोच्च न्यायालयान धाडली नोटीस. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज राजस्थानातल्या भिवाडी हांगा भाजपाच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेच्या पत्रकार परिशदेंत घेतलो वांटो. नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेन पारीत केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यांक भेटयली परबी. आनी भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतच्या पयल्या क्रिकेट खेळांत ऑस्ट्रेलिया पंगडान भारता मुखार दवरल्या 277 धांवड्यांची मोख. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.